असेंब्लीन कित्या हिशोब काढलेलो की एक एक्युज्ड पुलीस वयतात उत्तर प्रदेश ताका धरपाक धरलो आनी हाडलो आनी बॉम्बे सावन तो पळोवन गेलो. कांय एक्शन घेयलें ना पुलिसीचेर. नॉर्मली एक बारीक चोरांक पासून बारीक एक्युज्डा पासून धरलो जाल्यार ते रोखडे ते कोण कॉन्स्टेबल आहात ते गार्ड्स आहात ते तांकां सस्पेंड करतात आनी एक एक्शन घेयलें ना. इतले त्रास करून देखून आनी ओगे रावले. एक FIR केले सार एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनार आनी न्हिदून बरे बसले हिंगा. हांवें देखून ते असेंब्लीन काडलो कितें एक्शन घेयलें ना. कितें पळोवन वयतात तेन्ना म्हळ्यार कितें सेटींग आसतलें आनी मुगे तो दुबाव आशिल्लो तो कन्फर्म जाता. कित्याक हांवें आवाज काडलो तेन्ना हांवें हिशोब काडलो तेन्ना असेंब्लीन सांगपाक हो पळोवन गेला आनी एक्शन कित्याक घेयलें ना. 3 दिसांनी मेळ्ळो तो. म्हणलो सरप्रायझींग न्ही. तुका इतले दिसा इतले म्हयन्याक मेळना तो. हांवें काडले तेन्ना मागीर 3 दिसांनी कितको केसो सेटींग आशिल्लें. आतां आनीक इन्क्वायरी मागता हांव DGPक मागता की आतां हे पुलीस आहात ते पुलीस टीम आसात ते फ्रॉम द PSI टू द कॉन्स्टेबल्स तेंगे फोन रेकॉर्ड चेक कर आनी कोटले कोणाको कनेक्शन आशिल्ले ते आनी ताका सांगले जाल्यार सरेंडर कर म्हूण आनी मागीर तांकां सांगता ताका प्रॉमीस करता जाल्यार आमी मागीर तुगे बेल ओपोज करचना. एक पार्टी रिमांड घेतले आनी दुसरी पार्टी सोडटले म्हूण. म्हाका होय आसा सस्पिशन हे सगळे सेटींग चलतले आनी लास्ट केस पासून 0 जातली. असले सेटींग इतले लेवलाचो पुलिसी भितर आहा जाल्यार दीस पुलीस नीड नॉट जस्ट बी सस्पेंडेड. ताका डिसमिस करून भायर वचपाचो. दीस वील नॉट ब्रिंग जस्टीस. दीस वील नॉट ब्रिंग ट्रूथ. इट वील बी क्रायम एगेन्स्ट जस्टीस. केन्ना असले लोकांक तूं सोडून दिता आनी मागीर केस सोडून दितले तेन्ना मागीर ते एक्वीट जावन वयतले. तूं पळय हांव कितें म्हणटा. खंयची लेवला सेटींग म्हज्यान सांगूंक जायना. म्हण देर हॅज टू बी सम हायरार्की ऑफ द पुलीस. कित्याक पयलीं पळय एस्केप जाता तेन्ना पडोवन गेले तेन्ना तूं सस्पेंड करना कॉन्स्टेबल. म्हणून कोणा वयरसून डायरेक्शन दिला सोड म्हणून आनी हेंक दवरले जाल्यार हे मागीर लायन दितले नांवां आमकां फोन येयल्लो सोड म्हणून. देखून सगळे पॅकअप करपाक लिपोवपाक कांय एक्शन घेयलें ना पळय. आतां हाडलो ताका. हांव उलयतरी असेंब्ली नेक्स्ट विकान हाडलो ताका. हें कितें विजय सरदेसायान सांगलेलें दॅट दीस इज लायक अ हॉटेल क्रायम ब्रांचान लायक कमिंग इन एंड गोईंग आउट असले जाले आमचे गोंय पुलिसाचे. अक्यूज येता अक्यूज वयता आनी विथ ब्लेसिंग्स ऑफ द पुलीस. दिस इज वॉट एल्स कॅन आय से. ते एक्स्टॉर्शन केस म्हणला.